इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. आजारियाचें प्रवचन आनी नवें रूप दिवप. चॅप्टर 15. ओदेदाच्या पुता आजारियाचेर सर्वेस्पराचो आत्मो आयलो. तो आसाक मेळूंक गेलो आनी म्हणलें, आसा म्हाका आयक आनी जुडाच्या आनी बेंजामिनाच्या सगळ्या मनशांनो म्हाका आयकात. तुमी सर्वेस्परा बरोबर आसोसर तोय तुमचे बरोबर आसतलो. तुमी ताका सोडशात जाल्यार तो तुमकां मेळटलो, पूण तुमी ताका पाट वळशात जाल्यार तोय तुमकां पाट वळटलो. जायतो काल पर्यंत इस्रायलाक खरो देव नासलो, न्हय म्हूण शिकोवन दिवपी याज्ञीक वो समूर्थ. पूण तांच्या आकांताच्या वेळार सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाशी पोत्तून येवन ताका सोदलो तेन्ना तो तांकां मेळ्ळो. त्या काळार भायर भितर सरतल्यांक सुरक्षा नासली आनी देसांत रावपी सगळीं व्हड घुसपां गोंदोलाक सांपडलोलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राक आनी एक शार दुसऱ्या शाराक चेपयतालें. सगळे तरेचें वायट धाडून देवान तांकां खास्त लायली. म्हणटोच घोट रावात, तुमचे हात मजबूत करात, सर्वेस्पर तुमच्या वावराचो फळ तुमकां दितलो. धर्मीक म्हणल्यार आसाची नवीं रुपां. हीं उतरां आनी ओदेद प्रविधाचें भाकीत आयकतच आसान धीर घेतलो आनी जुडाच्या आनी बेंजामिनाच्या आख्या देसांतल्यो आनी एफ्रायमाच्या दोंगरी वाठारांतल्या जिखून घेतलेल्या शारांतल्यो कांटाल्याच्यो मुर्त्यो काडून उडयल्यो. सर्वेस्पराच्या घराच्या माटवा मुखार आसलोली सर्वेस्पराची वेदी दुरुश्ट केली. ताणें जुडा आनी बेंजामीन कुलाच्या सगळ्या लोकांक तशेंच तांचे बरोबर विदेशी कशे रावताल्या एफ्रायम, मनासे आनी सिमियोनीत कुलांतल्या मनशांक एकठायले. सर्वेस्पर ताचो देव ताचे बरोबर आसा म्हूण पळोवन हे विदेशी इस्रायलांतले उरपोंजिनी भायर सरून आसाच्या भागाक आयलोले. आसाच्या राजवटकेच्या 15व्या वर्सा 3ऱ्या म्हयन्यांत तीं जेरुजल्यांत एकठावलीं आनी लूट मारून हाडलोल्यांतल्या 700 बैलांचें आनी 7,000 मेंढऱ्यांचें ताणें सर्वेस्पराक बलिदान भेटयलें. सगळ्या काळजान आनी आत्म्यान सर्वेस्पराक आपल्या पुर्वजांच्या देवाक सोदूंक तांणी करार केलो. जो कोण सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाक सोदिना तो ल्हान जावं वो व्हड जावं, दादलो वो बायल जावं, ताका मरण फावो आसलें. व्हडल्या ताल्यान खुशालकायेन बोब मारून तुत्तुरी आनी शिंगां धरून तांणी सर्वेस्पराक भास दिली. ह्या सोपुताक लागून इस्रायल देसांतली सगळी परजा खुशाल जाली, कित्याक तांणी सगळ्या काळजान भास दिल्ली आनी खुशे मनान ताका सोदलो देखून तो तांकां मेळ्ळो. सर्वेस्परान सगळ्या वायटांनी तांकां शांती दिली. आसा राजान आपले आवयक माखाक राजमातेच्या पोडावेली निकलायली, कित्याक तिणें आशेरा देवीची मुर्ती केल्ली. आसा राजान आशेरा देवीची मुर्ती मोडली, तिचे कुडक्यान कुडके केले आनी किद्रोन वालांत ती उलपायली. जरी उंचलीं स्थानां इस्रायलांतलीं नपयत जावंक नात, तरी आसाचें काळीज सर्वेस्परा सोवें सदांच विस्वाशी आसलें. ताच्या बापायन आनी ताणें खुशे मोनान भेटयल्लें रुपें, भांगार आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू ताणें सर्वेस्पराच्या घरांत दवरल्यो. आसाच्या राजवटकेच्या 35व्या वर्सा पर्यंत आनीक झूज जावंक ना. देवाचें उतर हें.